मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सगल्यांक तुमकां हाजीर जाल्ल्या भावा भयणांक बरो दीस आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या उण्या रुपान आसलोल्या जेजू क्रिस्ताच्या दर्शनांक ओ भजनांक. हाचो विशय लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो 6:12. देवाक मागणें करून जेजून आख्खी रात सारली. देवाक मागणें करून जेजून आख्खी रात सारली. जॅकोबाचें पत्र अशें म्हणटा, तुमचे मदें कोण त्रासांत पडल्यान तांणी प्रार्थना करचें. कोण कुशाल आसात तांणी दिनवासनेचीं गितां गावचीं. आनी वर्स 16 अशें म्हणटा, म्हणटच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एका मेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एका मेका पासत मागात. देवाक मानवल्या मनशाचें खोतखोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. कोण त्रासांत पडल्यान तांणी कितें करचें? मागणें करचें, प्रार्थना करचें. आनी कोण कुशाल आसात तांणी कितें करचें? देवाक दिनवासनेचीं गितां गावचीं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्या पासत जेजून हें येदें व्हडलें बलिदान केलें जायत? आख्खी रात मागण्यान चारूंक आनी तेंय जाल्यार एका दोंगरार. आनी देवाक मागणें करून जेजून आख्खी रात सारली. न्हू 1 वा 2 वरां आमचे भाशेन, पूण आख्खी रात. मागीर दीस उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले आनी तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा 10:40, तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. ही जेजूची येवजण तुका आनी म्हाका कसलें मार्गदर्शन वो लिसांव शिकयता काय? जेन्ना तूं आनी हांव कितें बरें करूंक वेतांव तेन्ना, वो तूं आनी हांव कसलें अडचणीक सांपडलात तेन्ना गरज आसा आमी जेजू भाशेन पयलीं देवाक मागणें करूंक भावार्थान, उजवाडीत मनान समजून की देव बाप जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी हो पाठयल्लो पवित्र आत्मो तांचे येवजणे प्रमाणें आमकां बरी बुद्द दितलो. आमचें नवें काम वो आमच्यो नव्यो गरजो देवा मुखार पावोवंक एक व्हड आदार. हे वेळार सगलीं आमी गीत गावया. पयलीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. आनी गीत घेवया L10. L10 आमचो देव उजवाड, पान 148. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओतम्याचो काळोख सोंपयलो ताणें. आपल्या भुरग्यांक उजवाडान हाडले.
गोपा मोय मोगान गेले आमचो देव उस्वार आमचो देव उस्वार ओतम्याचो काळो सोपयलो ताणें आमच्या भुरग्यांक उस्वाडान हाडले आपणाच्या भुरग्यांक न्हय मोगान घेतले. जॉन 13:20 हांव तुमकां सोत सांगता हांव धाडटा तांकां मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. भावां भयणीनो, देवान तुमकां आपयल्यांत आनी वेंचून काडल्यांत ह्या आपोवणेची आनी वेंचणुकेची खात्री तीर सांबाळूंक उमेदीन वावरात. अशें करशात जाल्यार तुमी कोडसरून वेतात म्हूण भिरांतूच ना. अशें करून जो आमचो सोमी आनी सर्वंडा जेजू क्रिस्त ताच्या राज्यांत प्रवेश करूंक रुंद दार तुमकां उगडटलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 लुकाच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा तशेंच हांव तुमकां सांगता मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतले आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्याहून व्हड कितलो वदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. आतां आमी गीत घेवया गायनाच्या जल्यावेले E4 देवाक आर्गां दिवया. पान 78 E4. देवा आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. महिमा तुका तुका एक सूर्य देवा उर्बुनी बेट आर्गां दिता. तुझी मोगल पोरसा देवाक
अर्घ्य दिवूया. देवाक दिन बसूया. देवाक अर्घ्य दिवूया. देवाक दिन बसूया. आकाश पृथ्वी तुवें रुजल्याय. होय तुझी सांबाळटाय. रुसना मोरे आमकां रुसल्याय. तुझी करूंक सेवा. देवाक अर्घ्य दिवूया. देवाक दिन बसूया. देवाक अर्घ्य दिवूया. देवाक दिन बसूया. स्तोत्र 100 अशें आमकां सांगता. सगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट अनुदान. कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. संतोशाची गितां गावन ताचें दर्शन घेयात. सर्वेस्पर आमचो देव म्हूण मनान धरात. ताणेंच आमकां रचल्यांत. ताचेच आदीन आमी आसाव. ताची परजा आमी. ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. आर्गां दिवन ताचे दारवोंडे उतरून काडात. ताका वाखाणून ताच्या मंदिरांत भितर सरात. दिनवासनेच्या उलासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो मायेमोग सासणाक तोखता पिणगेचे पिणगेत. तो सदांच विस्वासी. लूक 12 जेजू म्हणटा, तुमकां सांगता मनशां उजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां उजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशां उजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुतां उजीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयतीत देव तें तांकां भोगशितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार देव ती तांकां भोगशितो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हे वेळार सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर लुकाच्या शिव वर्तमानांतले लूक 6:12-19 थंय तानेमान लावन हें देवाचें उतर आयकुया आनी आमच्या काळजान रिगून घेवया. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें,
आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुवांव, फिलीप, बातोलोम्यो, मातेव, तोमास, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. ताचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया तावन, जेरुजल्या तावन आनी दोर्या देगेच्या थीर आनी सिदोन नोगरा तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दितेले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोरकार. नियाळ. म्हज्या इश्टान फोन करून म्हाका विचारलें आपल्याक म्हज्यो 10 मिनूट मेळत, कित्याक आपल्याक कितें उलोवंक जाय म्हूण. हांवें म्हणलें बरें. तेन्नाच ताचो फोन आयलो आनी सुमार 3 वरां म्हजे लागीं उलयलो आनी शेवटाक कसो उदगारलो, हांव आयज साल्वार. देवान म्हाका तुजे वरवीं सांबाळ्ळो. आमच्यो गरजो आमी देवा कडेन घालता. आमचे कोश्ट आमी देवाक सांगता. देव आमच्या इश्टा वरवीं ह्यो गरजो आमकां दिता आनी आमच्या कोश्टांत आमकां घोटाय दिता. आमी जायते फावटी आमच्या इश्टांचे उपकार आठोवचे बलदेक आमी अनउपकारी जाता. तांचें बरेपण आमी विसरता. आमकां आमच्या इश्टां सगळें वेळ दिवंक काळीज बोवां आसा काय? आयज कितलीं इश्टां मित्रां जायत्या कोश्टांनी, दुकांत आनी पोस्टांत सांपडलेलीं आसात. तांकां आमी वेळ दिल्यार देवाचीं बरेपणां सगल्यांक पावतलीं. आमच्या इश्टांक, शेजाऱ्यांक आनी कुटुंबाक अदीक वेळ दिवन प्रस्न सुटावे करूंक चड गरजेचें. हे वेळार मागुया आमच्या जेजू क्रिस्ता लागीं तो पवित्र आत्मो, जाचे उदेशी आमचे तांय घडोवन येतले, जे आमी नॉर्मली करूंक शकना पळय तें. भाग्योंत पावलो कुशालकायेन माणकुल्या उतरांनी कोलोस्करांक शिकोवन दिता. तांचें सर जिवीत क्रिस्ताचेर बांदून हाडूंक बुद्द दिता. आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या तत्वांचेर बांदून हाडूंक वावरुया. संवसाराच्या भुलवण्यांक आमी फसोना जावंक आमकां शिडकायता. 3 वस्तू हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयली, क्रिस्ताच्या एकवटान जिवंक. दुसरी, मनशाच्या पोलक्या शाणेपणाक मान ना बोलूंक. आनी तिसरी, देवाचे पदवेचेर बावाड दवरूंक.
जो कोण जेजूक चिकटून रावता दुसऱ्यांक वायट शिकोवंक पावना, पूण आमी बरें करूंक पावतले जर आमी मागण्यांक बुडोवन रावल्या. भाग्यवान लुकास आपल्या शिव वर्तमानान जेजू मागण्याचो मनीस म्हूण दाखल कोत्ता. जेजू कसलेंच म्हत्वाचें विजमीत करतलो तेन्ना मागण्यांक बसतालो. जेजू 1200 इस्वीसून काडचे आदीं आख्खी रात मागण्यान सारता. आमी जेजूच्या काळायल्या उरपोंजी लोकां भाशेन ताच्या फाटल्यान वचुया. आमकां मागणें करूंक शिकय म्हूण मागुया. हे वेळार थोडी मागणी आमी उबारुया. देवाच्या उतराक आमी आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवंक आनी हे तरेन पवित्र मिसाचें बलिदान एक भावार्थाचो संभरवूंक जावंक आमी उर्बेन वावरूंक आमची थोडी मागणी उबारुया. एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, आमचे मागणें आयकून घे बापा. परत म्हणुया, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक आनी आपले परजेक तें हुशारकायेन शिकोवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आवय बापायनी तशेंच संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्यांनी आमी जेजूची वळख खोलायेन घेवंक आनी हीच वळख आमच्या बऱ्या उलोवपांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आनी जिवीचे देखींतल्यान परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सेवा धर्मीक रितींनी परगट जातल्या देवाच्या उतराक आमी सदांच कान दिवंक आनी तें जिवितान पाळून जिवीत वर्ताभरीत करूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार तुमच्या मनान येता ती मागणी ह्या वेळार सायलंटली उबारची. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. हे वेळार आमी गीत घेवया E12. तुजे उपकार दुनिया कशे वादोयतले. पान 84. E12. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या. स्वर्गानी संसार ही तुजी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया. दानशुरातानी तुवें आमकां दिल्या,
सासनाच्या सासनां गायता तुझी मोहिमा, तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाळयतल्या, वार तुजो सगलो आमकां वचे पाच, ल्हान मोना आमच्या चिंतूंक जायना तितलो, तुज्या चिंतनाचो ताव घेवन वचो, तूच देवा आमच्या सदां उरलो, तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या, तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाळयतल्या. शेवटाचे मागणे. मोगाळा जेजू, ह्या थोड्याच वेळाक आमी तुजो सांगात भोगलो. तुजेंच उतर ध्यान आनी मोल लावून आयकूंक तुवेंनूच आमकां तयार केली. तुजें उतर आमच्या जिवितान फलादीक जावन आमच्या तोंडांतलें भायर सरता तें दर्याक उतर तुज्या शब्दाचो आकार घेवन आमचें उलोवप मोगाचेर जावं दी. आमच्या जिवितान तुजी कशी करूंक आमकां निर्मी, आमचेर तुजे देवीक उतराची राजवडकी चलूं दी. हे तरेन आमी आमचें जिवीत तुज्या उतरान भरतल्या आनी तुज्या उतराचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलतल्या. हेंच जिवितान पाळूंक ह्या वेळार आमकां तूं तुजो आशिर्वाद दी आनी आमकां कृपेन भर. हें आमी तुजे लागीं मागता, तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. आमी सगलीं आमची चिंतना आनी मागणी एक करून जेजून शिकयल्लें मागणें करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरात आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. ह्या वेळार जेजूचें बेसांव घेवंक आमी सगलीं दिबी घालून आयतीं जावुया.